धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 14 पोळी 1 ते 28. पावलू आणि बार्नाबास इकोनियमांत पावतोच पावलू आणि बार्नाबास बराबर जुदेवांच्या देवस्थानांनी गेले आणि इतल्या नेटान उलोयले की जुदेवांच्या आणि ग्रीकांच्या पुस्कोळ लोकांन भावार्थ धरलो. पूण भावार्थ धरूंक ना त्या जुदेवांनी विदेशांक उचांबोळायली आणि तांचे मन आमच्या भावा भयणींचेर आड विकायलें. तरी पावलो आनी बार्नाबास बरेचशे दीस थंय रावले आनी सोमयाकडचो धीर घेवन भिरांती विणे तांणी आपली साक्षी दिली. आपल्या भोलेपणा विशीं तांणी दिल्लो संदेश खरो म्हूण दाखोवंक सोम्यान तांचे वरवीं अजापां आनी खुणां केलीं. नोगरांतल्या लोकां मदें फूट पडली. कोण कोण जुदेवांचे वाटेन आनी कोण कोण धर्मदूतांचे वाटेन रावलीं. तेन्ना अधिकाऱ्यांचो तेंको घेवन धर्मदूतांक पिडापीड दिवंक आनी फातरावन मारूंक जुदेवांची आनी विदेशांची उचांबोळाय जाली. धर्मदूतांक हें गोमतोच ते लिकावनुयेक पळून गेले आनी थंयच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नोगरांनी आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगोटलें. लिस्त्रांत आनी देर्बेंत पावलूक फातरायतात. लिस्त्रांत एक ओपांगोळ मनीस बसून आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलो प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका भावार्थ आसा तो पळोवन ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उरपुंजीन पळयना फुडें लिकोनियेचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नाबासाक तांणी ज्यूस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या ज्यूसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटोयले पाडे दारोवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो योद्न भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलो धर्मदूतांनी आपलीं आवरणां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी आड्डून म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी फकत मनीस, तुमचेच मनशा गोतीचे. पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या पलक्या वस्तूंक पाठ करून जिव्या देवाशी तुमकां वळून हाडूंक आमी आयल्या. तर स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी तांचे भितर आसात तितलेंय ताणेंच रचलां. ताणें आदल्या पिणकांनी सगळ्या विदेशांक आपआपली वाट धरूंक निर्मिलें. तरी आसतना भोलेपणान तुमकां जायते उपकार करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गार थावन तो पावस धाडटा. सोमया प्रमाणें फळां उत्पन्न करता. तुमकां जेवंक खावंक दिता आनी तुमचीं काळजां दादोशी करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्न करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव अवघड जालें. तेन्ना आंत्योके आनी इकोनियमा थावन कांय जुदेव आयले. लोकांक खूब धांवन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर
ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. पावलो सिरियेचे आंतियोकेक परतून वेता. त्या शारांत शुभ वर्तमान परगोवटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रेक, इकोनियमाक आनी आंतियोकेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थांत थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून ज्या सोमयाक तांणी भावार्थान मानून घेतलेलो त्या सोमयाचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेर्गांत देवाचें उतर परगोडटोच ते आतालियेक देंवून गेले आनी थंय थावन तारवार बसून ते आंतियोकेक पावले. ह्या शारांतावन ते भायर सरलोले तेन्ना थंयच्या भावार्थ्यांच्या जोम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां सोंपयल्या वावरा पासत तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतोच थंयची पवित्र सभा तांणी जोमयली आनी आपणा वरवीं देवान केलें तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसां बराबर ते थंय जायतो काळ रावले.